उत्सवाच्या सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा। आज आमचो काप्रेश्वर देवस्थानाकडे होळी दहन म्हणजे होळीचो आमचो होळीची पूजा जाता। त्या निमतान हांगा समस्त भाविक जे सगळ्या वाठारांतल्यान वार्षिक येता त्या प्रमाणे ह्या फाटी चड येयल्या। लोकांक भ्रम पडलेलो की होळी केन्ना आनी धुलीवंदन केन्ना, पण आमचे ज्या प्रमाणे आमच्या हिंदू पंचांगा प्रमाणे जशी होळी जे आमकां भटान सांगले त्या प्रमाणे आयज आमी होळी पूजन केलां। आणि ह्या होळी पूजनाच्या निमतान आमी हांगा नारळ फोडून सगळे लोक हांगा येता, आपापले गाराणे सांगतात आणि ज्यांच्या गाराणे गेल्या वर्सा जे पावन जाल्ल्या ते परत ह्या मोठ्या उमेदीन हांगा परत गाराणे घालपाक येता। आयसून जो आमचो उत्सव चालू जाता तो आयज म्हणल्यार होळी पूजन, त्याच्या उपरांत फाल्यां आमचो धुलीवंदन गुलाल, त्याच्या उपरांत आमची दशावतारी कालो आसतलो। कालो आमचो दशावतारी आमचो वाड्यावयल्यांचो कालो, आणि त्याच्याच बरोबर कालो जाल्या उपरांत आमचो फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन दवरला आमी वॉर्ड नंबर 16 मर्यादीत। आणि त्याच्या उपरांत आमकां आमी चूक कोणाचें नाटक हे आसतले 5 तारखेक चूक कोणाची हे बरे सगळ्या भाविकांक मागता तेंच्यांनी नाटकाचो आस्वाद घेवचो येवन। त्याच्या उपरांत 6 तारखेक आमचे मावशी आमकां खावशी हे कॉमेडी नाटक 2 अंकी। त्याच्या उपरांत शेनवारा 7 मार्चाक मनोहरी भक्तरंग हो भावगीत, भक्तिगीत, नाट्यगीत तसंच संतांच्या अभंगावर आधारित कार्यक्रम हे सादर करता मनोहरबुवा सांस्कृतिक संस्था आणि त्याका बेलाबाई भजनी मंडळ आणि मनेश आरोलकर यांच्यानी हे पुरस्कृत केल्ल्या। त्याच्या नंतर 8 मार्च म्हणल्यार आयतारा हे आमच्या वाड्यावयले आमच्या बाल गोपाळ त्यांच्यानी मेळोन तरुण हौशी कलाकार त्यांच्यानी मेळोन एक नाटक 2 अंकी नाटक आमच्याच वाड्यावयल्याने काढला, ती म्हणल्यार आमची लास्ट रात 5वी रात आसा। त्यांच्यानी जे नाटक काढला ते एरे म्हाज्या मागल्या ते बसयला शिल्पा मंदार नायक। त्याच्या उपरांत आमची धुळत जातली। धुळती उपरांत आमगेलो पयलो जो शेनवार येता त्या शेनवाराक आमची सत्यनारायण पूजा आसता। सत्यनारायण पूजा जातकीर पावणी जाता। हांव सगळ्या भक्तांक भाविकां कडेन मागता तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवचे, सत्यनारायण पुजेक येवचे आणि पावणी ती जी आसा ती घेवची अशें सगळ्यांक विनंती करता आणि धन्यवाद। बेलाबाईची आमची सारकी प्रसिद्ध होळी वास्कोन सगळ्या वास्कोभर हांगासर सगळो वास्कोचो लोक येता। ही खूब वर्सांच्यान हांगा होळी चालू आसा आनी ते ही होळी केला ती आमी फुडें चालू दवरला परंपरा तशी। परंपरा म्हटल्यार पळोवंक शकता तुमी फाटल्यान लायनी कितके पर्यंत खूब लांब आहा, खूब आमचे लेट पर्यंत चलता लायनी। लोक खूब लेट जायसर येता हांगासर नाल दिवपाक, आपली मागणी मांडटा हांगा देवा कडेन। तेंची ही मागणी हांगयल्लेले नाल हांगयता, काम जाल्या उपरांत ती फुडल्या वर्सा आपूण 5 नाल्लाचो तोरण बांदतलो आपलें काम जालें। तेंची खूब लोकांची मागणी पूर्ण जाता। सो त्या श्रद्धेन लोक हांगा वास्कोचे सगळे लोक हांगा येता होळी हे उत्सव। आनी हो उत्सव आमचो 7 दीस चलता। आयज होळी हे करता आमी, फाल्यां रंगपंचमी आसतली, मागीर परवाच्यान आमची नाटकां सुरू जाता। 3 नाटकां आसतलीं, तशेंच हांगा विविध कल्चरल प्रोग्राम जाता। मागीर परत तशेंच 7व्या दिसा धुळवट जाता आमच्या हांगा। धुळवट जाली काय सांजची भुरग्यांची हांगा कोणाचे डीश बीन काडटा आमी हांगा आमच्या कोण गांवकार आहा ते। आनी ते जाले काय मागीर लास्ट दिसा नाटक जाता आनी ह्या नाटकाची समाप्ती जाता। मागीर तशी 7 दिसांनी हांगा पुजा आसता आनी वार्षिक वाड्यावयल्यांची एक पुजा सत्यनारायण जाता आनी पावणी जाता। मागीर ह्या वर्साचो आमचो प्रोग्राम ह्यो समाप्त जाता। आमची वास्को ही होळी बेलाबाई ती आमची कमीत कमी 130 वर्सां जाली। जाणट्यांनी चलयलेली ती आतां आमी भुरगे ते फुडें व्हरता आनी आमचे होळयेक चडूच म्हत्व आहा, कित्याक येता तितून वास्कोचे सगळे लोक हांगा येता आनी आपले कितें मान्य आहा तें मान्य करता आनी तांकां ते गाराणे घालून तांकां ते फळ मेळटा। म्हणून लोक आमचे लायन अशी लागता की फातोडे 2 ते 3 जायसर सुद्दां लायनी आसतात। आनी ही होळी आतां कमीत कमी आमची 7 दीस चलतली। आमचे सगळे उत्सव आसता आनी 7व्या दिसाला धुळवट आसतली। धुळवट जावन गाराणे डीश बी सगळे काडटा आमी आनी तेच्या उपरांत धुळवट करून मागीर आमचो प्रोग्राम सोंपता।